नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकरांच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। परवरी टीव्हीएस शोरूमा मुखार राती उसरा भिरांकूळ अपघातात तिगांक मरण, 2 गंभीर जखमी। कामाक्षी खून प्रकरणाच्या तपासाक वेग, परवरी पुलीस तशेंच फॉरेन्सिक पंगडान आयतारा कामाक्षीच्या फ्लॅटान वचून एकठांय केले पुरावे। सामोसाच्या नावान ड्रग्स विकपी युनुस माताजी ह्या मनशाक कुडचडे पुलिशेन केलो अटक, हॅश ऑयल केली जप्त। दर्यादेग वाठारांत बोगस डेंटिस्टांचो सुळसुळाट, फॉरेनरांक तशेंच थळाव्या लोकांक चल्ला नागोवप अशें काम, लोकांनी रावचे सादूर, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें विधान। वाघ संरक्षीत वाठार अवश्य करचो, मात पयलीं रानांनी रावपी लोकांची घरां आनी उत्पन्न तातूंतल्यान भायर काडात, कामगार फुडारी आनी सत्तरीचो थळावो पुती गांवकाराची मागणी। आणि ब्रह्मकर्मळे सत्तरी ब्रह्मदेवाचे आवाठांत देवस्थान समिती आणि थळाव्यांनी लायले वडाचे झाड, सैमाचो आदर करीत भूतकाळाची जाणीव दवरून थळाव्यांनी लायले झाड। आता खबरो विस्तारान। परवरी टीव्हीएस शोरूमा मुखार शेनवारा उसरा राती भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातांत तिगांक मरण आयलां जाल्यार 2 जाण गंभीर जखमी आसात। जखमी आशिल्ल्यांची एसपी नितीन व्हालसन आणि जीएमसीत वचून वासपूस केली। नेमको अपघात कसो घडलो हाच्या विशीं एसपी नितीन व्हालसन हांणी आमकां म्हायती दिली। कार भरपूर वेगान आशिल्ल्यान चालकाचो कारीवेलो ताबो सुटलो आनी हो अपघात घडलो अशी माहिती एसपी नितीन व्हालसन हांणी आमकां दिल्या। नेमकें हें प्रकरण कितें आयकुया। परवरी फेटल ॲक्सिडंटाची एक आम्ही लेटेस्ट अपडेट घेऊन येयल्यात। फुडले इन्व्हेस्टिगेशन कोर्ट चालू असताना एसपी नॉर्थ नितीन वालसन जीएमसीन वचून जो सर्वायवर असले ॲक्सिडंटातले जे आता मेडिकल ट्रीटमेंट घेतात जीएमसीन तांकां वचून मेळ्ळे। त्यांच्यानी ट्विटा वरवीं ही माहिती दिल्या आणि ट्वीट करून त्यांच्यानी सांगला, विजिटेड जीएमसी अँड इंटरॅक्टेड विथ वन ऑफ द सर्वायवर्स ऑफ परवरी ॲक्सिडंट. Prima facie, it appears to be a self-accident. Parvarim peers taking necessary legal action, praying for the 3 departed souls and for the other survivor who is grievously injured. आता जो प्रथम दर्शनी तपासा वयल्यान दिसता की हो सेल्फ एक्सिडंट म्हणून तेंच्यांनी ट्विटरा वरवीं सांगला आनी लिगल कारवाय कितें करूंक जाय, कायदेशीर कारवाय कितें करपाची ती चालू आसा। आनी तेंच्यांनी आमी आत्ताच ह्या बद्दल तेंचे कडेन उलयले। तेंच्यांनी सांगलें कितें, एक फॅमिली आसली जी मेरशे गेल्ली तेंचे फॅमिली मेंबराक हाडपाक। एक वेडिंग खंयचे तरी रिलिजियस फंक्शन आसलें, ते रिलिजियस फंक्शनाक तांकां व्हरपा खातीर ते मेरशे येयल्ले। मेरशेच्यान गाडी भायर सरतना ही गाडी परवरी पावतकूच आउट ऑफ कंट्रोल गेली आनी वचून झाडाक आदळली। हितून आतां जेन्ना जे कोण इंजर्ड आसात जीएमसीन तेजे कडेन उलोवंक गेलो ते ह्या स्टेटीन आसले जे डिटेल्स दिवंक पावनासले। पूण अशें सांगूं येता की ड्रायव्हर आसलो तो खंय तरी न्हिदलो आनी हो एक्सिडंट जालो असो अंदाज पोलीस लायता। फुडलो तपास परवरी पोलीस करतात। फुडल्या अपडेट्सा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। कामाक्षी खून प्रकरणाच्या तपासाक वेग आयला। परवरी पुलीस तशेंच फॉरेन्सिक पंगडान आयतारा कामाक्षीच्या फ्लॅटान वचून पुरावे एकठांय केले। दुबावीत आरोपी फकीर उर्फ प्रकाश सुंचवाड हाकाय पुलिशेन कामाक्षीच्या फ्लॅटार हाडिल्लो। आंगार काटो हाडपी परवरे कामाक्षी उड्डपणव खून प्रकरणातलो दुबावीत आरोपी प्रकाश उर्फ फकीर सुंचवाड हाका पुलिसांनी क्रायम सिनाचेर व्हेल्लो। परवरे पुलिसे वांगडा फॉरेन्सिक पंगडूय आशिल्लो। कामाक्षीच्या फ्लॅटान वचून पुलिसांनी आनीक पुरावे एकठांय केले। खून करपाक कसले हत्यार वापरले, खून केल्या उपरांत ते हत्यार खंय लिपोवन दवरले अशें सगळे वटेन तपास चालू आसा। गोमंतक टीव्हीन येवकार आमी सद्या आसा परवरी हावसिंग बोर्ड सोसायटी, ज्या जाग्यार कामाक्षीचो फ्लॅट आसा।
सध्या मेरेन जे पर्वरी PI अनंत गांवकर तशेंच पुराय पुलीस टीम आणि त्यांच्या वांगडा फॉरेन्सिक टीम अलॉंग विथ अक्यूज प्रकाश चिंचवड हाका घेवन कामाक्षीच्या फ्लॅटाचेर पंचनामाची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. सध्या मेरेन असो प्रश्न आसा की ज्या फ्लॅटाचेर जी कामाक्षीचो मर्डर जाल्लो ताचे जे वेपन्स आशिल्ले ते सध्या मेरेन आजून मेळोंक ना. फुडली अशीच इन्व्हेस्टिगेशनाचो अपडेट आमी तुमकां दीत रावतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV खातीर स्नेहा असोटीकर. घोळे वखदांचे तस्करी प्रकरणात सामोसा विपी युनुस माताजी हाका आयतारा कुडचडे पोलिसांनी शेळवण हांगा अटक केली. ताच्या कडल्यान 35,000चे हॅश ऑयल जप्त केले. घोळे वखदाची तस्करी करता अशो कागाळी कांय थळावे लोकांनी केल्ल्या उपरांत पुलिसांनी सापळ रचून ही कारवाय केली. ह्यान पयलीं घोळे वखदाच्या प्रकरणात ताका अटक जाल्ली. कुडचड्या ड्रग्साच्यो ज्यो केसी आसात त्यो खंय तरी वाडत आसात आनी कुडचडे पोलिसांक ह्यो क्रॅक करपाकय यश मेळत आसा. राती शेळवणा ह्या भागाक युसूफ उर्फ खलीम माताजी हो 25 वर्साचो युवक आसा वो पंटेमळ कुडचडे हांगा रावता. तेका खंय तरी ड्रग्स पोजेशन क्रायमा खाला कुडचडे पोलिसांनी अरेस्ट केल्लो आसा. हेजे कडल्यान 11 ml जे लिक्वीड सबस्टन्स आसा वर्थ ₹35,000 हेय बी जप्त केल्ले आसा. हेच भुरग्या युसूफाक पयली 2 वेळा सेम ड्रग्स पोजेशनाक क्रायमा खाला अरेस्ट केल्लो. हे खातीर कुडचडे पोलिसांची नजर ह्या भुरग्याचेर कंटिन्युअस आसलेली आनी खंय तरी पोलिसांक वास लागलो आनी पोलिसांनी परत एकदा सापळो रचून तिसऱ्यांदा युसूफ ह्या भुरग्याक खंय तरी अरेस्ट केल्लो आसा. आनी पोलिसांनी एक सारकें स्ट्रॉंग मेसेज दिल्ली आसा की असले सपोज कसले क्रायम करता जाल्यार तेजे कडक कारवाई गेल्ली वयतली अशें तेणी म्हणलेलें आसा. गोमंतक TV खातीर गौरी सतरकर. गोंयांत खासा करून दर्यादेग वाठारांनी बोगस डेंटिस्ट वावुरतात. ह्या डेंटिस्टां कडल्यान विदेशी पर्यटकांक लुटपाचे प्रकार चालू आसा. डेंटिस्ट संघटनेन ह्या प्रकाराची दखल घेवन पुलिशेन कागाळ करपाक जाय. पुलिशेन कागाळ आयले उपरांत ताचेर योग्य ती कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. म्हाका दिसता एट प्रेजेंट आयच्याय घडी when I see the coastal belt so many dentists are practicing but एक गजाल चुकून म्हणजे माझ्या कडेन फाटल्या 2-3 कंप्लेनी आयल्यो म्हणून हांव मुद्दामून मेन्शन करता that the few bogus doctors are also there, those who are practicing at a coastal belt. It is the responsibility of the you people. बऱ्याच जणांक दिसता सरकारान तांकां धरचें आनी व्हरचें मरे, बट सरकार धरून केन्ना व्हरतलो? कोण तरी तांची कंप्लेन आमचे कडेन दितलो तेन्नाच धरून व्हरतले. गोंयचे मनीस न्ही, गोंया भायले लोक हांगासर येवन आपूण डेंटिस्ट म्हणून प्रॅक्टीस करपाक लागल्या आनी बरेचशे फावटी फॉरेनर्स जे येता अशा पद्दतीत लोकांक लुटपाक लागल्या. आनी इफ दीस मेसेज गोज दॅट वील अफेक्ट युअर प्रॅक्टीस इन फ्युचर. ताका लागून म्हाका दिसता म्हणजे युअर डेंटल एसोसिएशन शूड टेक द इनिशिएटिव्स आनी अशे जर बोगस प्रॅक्टिशनर जर कोण आसत जाल्यार तांकां पयल्यान पयली आयडेंटिफाय करून with your for the Directorate of the Health Services, the Dental Association किंवा the police complaint दिवपा खातीर कोणीच फाटी फुडें रावपाक जायना, ती करपाची गरज आसा. वाघ संरक्षीत वाठार अवश्य करचो, मात फाटली शेकड्यांनी वर्सां थंय रावपी लोकांची घरां उत्पन्न तातूंतल्यान भायर काडात अशी मागणी कामगार संघटनेचो फुडारी आनी सत्तरीचो थळावो पुती गांवकारान केल्या. सरकारान अभयारण्याचे शिमेर रानवटी जनावरां खातीर वणद बांदची अशी मागणी पुती गांवकारान केल्या. वाघ संरक्षीत वाठार अवश्य करचो, मात ते राना वाठारांत फाटली कितलीशींच वर्सां रावपी लोकांची घरां आनी उत्पन्न भायर काडचे अशी मागणी पुती गांवकारान केल्या. कांय वर्सां फाटीं सरकारान सावंत कारापुरकार समिती स्थापन केल्ली. हे समितीनूय सरकाराक ही सुचोवणी केल्ली. ताचे सरकारान फुडें कितें केलें काय म्हणून पुतीचो प्रश्न. रानटी जनावरां खातीर शिमिटाची वणद बांदची म्हणून पुतीची मागणी. जेंका कोणाक कांय खबरच ना, म्हणजे जे समुद्राचे देगेन लोक रावपी आसात, ज्या जाग्यार हे ना फॉरेस्ट ना अशे तरेन लोक रावतात, तेजेर आज चड उलयतात. कारण ताका फॉरेस्ट म्हटल्या नंतर पयली गोश्ट लक्षात दवरपाक जाय की हे फॉरेस्ट जें आसा तें फॉरेस्ट आमीच राखून दवरलें आसात. निदान 70रींतले फॉरेस्ट तरी आजुनूय आमी राखून दवरले नात. आनी जर 70रीचे फॉरेस्ट जर कोणी किड्डार केला जायत जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान किड्डार. आनी जर टायगर रिजर्व केले जाल्यार पयलीं लोकांक टायगर रिजर्व करप की ना करप हाजेर हांव डिस्कशन करिना. ते सरकारान डिसिजन घेवपाक जाय. हे जे लोक आसात जेणी ही रानां सगळीं आजून पर्यंत सांबाळून दवरल्या त्या लोकांक भायर काडटले तुमी त्या एरियांतल्या, हें पयलीं डिसिजन जाता. म्हणजे हांव हायकोर्टाचेर कमेंट करिना,
पूण हायकोर्टान जे आसा तेंच्यांनी एक विचार करपाक जाय की वस्तुस्थिती कितें आसा पळय पयलींची ती स्टडी करपाक जाय डिसिजन घेवच्या पयलीं. मागीर हांवें पयलीं म्हाजो स्टेटमेंट आसलो ज्या वेळार डिक्लेअर करता अशें म्हटलें त्या वेळार हांवें म्हाजो स्टेटमेंट केलो तुमकां वायल्ड लायफ रिजर्व बी सगळें करात पूण पयलीं ह्यो प्रॉपर्टी आसात त्यो प्रॉपर्टी ते हितूंतल्यान भायर काडात जे हायकोर्टान सांगलां आनी त्यो ताका हें घालात भिंत घालात म्हणजे ती जनावरां जी आसा ती हे एरियेत येवंक जाय सरळ प्रोटेक्शन वॉल घालात आनी ते हें करा न्हू मार्कींग करा आनी घाला वॉल आनी त्या जनावरांक ते वटेन ताका मारपाकूय मागीर कोण वयचो ना आनी आमचें नुकसान जावचें ना जर तशें नोटिफाय करता जाल्यार आय वील वेलकम करा पूण पयलीं ज्यो जमनी आसा त्यो भायर काडा भितरल्यो ज्यो गेली 70-80 वर्सांच्यो आमच्यो जमनी आसा आमी थंय काजू चडशे आमचे काजू प्लॅन्टेशन आसा हें जर काजू प्लॅन्टेशन तुमी भायर काडा आनी मागीर करा करपाक वायल्ड लायफ करा जाल्यार आनी करा. आतां म्हाका एकच पॉयंट आवट करपाचें आसा की जेन्ना पळय आमी आंदोलन केलें त्या वेळार आमकां थंड करपा खातीर सरकारान 2 कमिटी दवरली एक सावंत कमिटी नेत्रावळी आनी कारापुरकर कमिटी मादर ताणें रिपोर्ट दिलो म्हाका दिसता 2007 का कितें रिपोर्ट आसा एक्झॅक्टली म्हाका याद ना वर्स जालें तो रिपोर्ट दिला पळय त्या रिपोर्टाचेरच अजून सरकारान कितें एक्शन घेतल्या त्या रिपोर्टान क्लियर मेन्शन केल्लें आसा की हे जे वायल्ड लायफ आसा त्या वायल्ड लायफान लोकांची घरां आसात लोकांचे कल्टिवेशन आसा जमनी आसात लोकांचे आनी कल्टिवेशन केल्लें आसा म्हणजे प्लॅन्टेशन आसा मोस्टली काजू प्लॅन्टेशन करता चड आसा आनी थोड्यांची कुळागरां आसात बाकीची भाटां आसात तर हें पयलीं भायर काडा ते अजूनय काय तेजे निर्णय ना म्हणून पयलीं जर निर्णय घेवपाक जाय जाल्यार पयलीं नोटिफाय करच्या पयलीं बाउंड्री घालात तेका हें भिंत घालात आनी मागीर नोटिफाय करा नाजाल्यार पयलीं नोटिफाय करून तुमी मागीर करतले हें खंयच जायना अजून 6 सारकें धरणाचें पुनर्वसन अजूनय जावना कंप्लीट आमचे अंजुणा धरणाचें अजूनय सारकें पुनर्वसन सारकें कंप्लीट जावना आनी हें फाल्यां जातलें अशें म्हाका तरी दिसना कित्याक आजकाल जे आसा लोक राजकारणात जे लोक आसात तेंचे जर पळयलें जाय जाल्यार तांकां गरीब लोकांचें कांय पडलेलें ना फक्त स्किमी करपाच्यो आनी कितें करपाचें प्रोग्राम करपाचे आनी दीस काडपाचे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ब्रह्मकरमळे सत्तरी ब्रह्मदेव देवस्थानाच्या आवाठांत थळाव्यांनी वडाचें झाड लायलें. हे वडाचें झाड लावपा फाटल्यानूय खास म्हत्व आसा. पळोवया थळाव्यांनी हे वडाचें झाड कित्याक लायलां तें. ब्रह्मकरमळे सत्तरी ब्रह्मदेवाचे देवस्थान फामाद. देशात फकत ब्रह्मदेवाची 2च देवस्थानां आसात, एक राजस्थानात आणि दुसरे सत्तरीतल्या ब्रह्मकरमळेत. ह्या ब्रह्मदेव देवस्थानाच्या आवाठांत एक मोठे जुने वडाचे झाड आशिल्ले. ते फाटल्या पावसान वाऱ्यान हुमटून पडले. आता त्या झाडाच्या सुवातेर आयतारा देवस्थान समितीन नवे वडाचे झाड लायला. फाटल्या पावसान हुमटून पडिल्लो वड 200 वर्सां पोन्नो आशिल्लो. ताका धर्मीक म्हत्व आशिल्ले. तशेंच वडाच्या पुनवेक ह्या वडाकडे धर्मीक कार्यावळी जाताल्यो. हे सगळे मतींत घेवन देवस्थान समितीन आयतारा श्रावण मासात नव्या वडाचे रोप विधिवत पूजा करून लायले. वडाच्या ह्या झाडा खाला आमी खेळ्यात. आमी व्हड जाताना हे झाड साक्षीदार. देवळाचे विस्तारीकरण, गावात जावपी बदल हे सगळे त्या वडाच्या झाडान पळयल्ले म्हूण थळावे सांगता. 7 जुलै 2023 रोजी हांगासर एक सुसाट्याचो वारो आयलो आणि 200 वर्षाचो इतिहास सांगणारो वडाचे श्री ब्रह्मदेव मंदिराजवळ असलेले हे वडाचे झाड आडवे जाले. याचे दुःख सगळ्या गांवकऱ्यांबरोबर सगळ्या लोकांकय जालें. पूण हे झाड जे आसा तेचे नाते जे आसा एक वेगळ्या पद्धतीचे नाते आसा आणि हे नाते परत पुनर्जीवित करण्या खातीर आयज सगळे ब्रह्मदेव देवस्थान सेवा समिती तर्फे सगळे ग्रामस्थ आणि भक्तगण जमा जावन हांगासर नवीन वडाचे झाड लायलेले आसा. ह्या झाडाच्या छत्रछायेखाली आमी गावातले सगळे भुरगे वाडले, मोठे जाले. पळोवपाक गेले तर ह्याच झाडान मोठो इतिहास पयला. ह्या गोंयान पुर्तुगीज आयले, ह्या झाडान पयले. हे ब्रह्मदेवाचे जे मंदिर आहा हे मंदिर मोठे जाताना ह्या झाडान पयले. म्हाका दिसता ब्रह्मदेवाच्या पयलीं सुद्धा म्हणजे ब्रह्मदेव ह्या गांवान आमच्या गांवान येवच्या पयलीं सुद्धा हे झाड आसले आसतले अशें म्हाका दिसता. एक पळोवपाक गेले आयज नवीन वडाचे झाड त्या ठिकाणी आमच्या सगळ्या गावातल्या लोकांनी येवन लायले.
ही खरें म्हणजे ऐतिहासीक घटना आसा, एक लक्षात दवरपाक जाय. वडाच्या झाडाक तशें पळोवपाक गेल्यार वैज्ञानीक दृश्टिकोनांतल्यानय खूब मोठें महत्व आसा. ते हें की जशी तुळस जास्त प्रमाणात ऑक्सिजन दिता तशें तें वडाचें झाड सुद्दां मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन दिता. आमी पळोवपाक गेल्यार एक लक्षात येता की झाडाक जिवंतपणा आसा. जसो मनशाक जिवंतपणा आसा तसो ह्या झाडाक जिवंतपणा आसा. मनीस कितलोय आधुनीक जाव, जर तो सैमाक आणि आपल्या भूतकाळाक विसरलो जाल्यार तो शेणलोच. सैम आणि सृष्टीच्या कणाकणात देव आसा हाची जाणविकाय दवरीत गांवांतल्या लोकांनी तशेंच देवस्थान समितीन वडाचें झाड रोवन सैमाची जतनाय कशी करप हाची देख दिल्या. सपना सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोलवेचो ट्रॅफिक सेल डिनोटिफाय करचो म्हणून कोलवा पंचायतीन थाराव घेतला. हो थाराव ते सरकाराक धाडटले. ट्रॅफिक पुलीस पर्यटकांची सतावणूक करतात म्हणून खंय हो थाराव. तशेंच भटकी सुणी आनी गोरवां खातीर शेड उबारपाक पर्यटन खात्यान तांच्या कडली थोडी जमीन पंचायतीक दिवची अशें पत्र पंचायत खात्याक बरयतली. ते भायर नुस्तें मार्केट नव्यान बांदपाचेरूय पंचायतीन आयतारा ग्रामसभेत थाराव घेतलो. फिश मार्केट फिश मार्केट रेनोवेट करपाक सो तेजे एक रेजोल्यूशन दिला. ऑलरेडी पंचायतीन फॉरवर्ड केल्लो प्रपोजल, इन्स्पेक्शन बी सगळें गेलां. सो द फायल इज इन प्रोसेस. आनी दुसरें एक डिनोटिफिकेशना लागून गेलां फॉर द ट्रॅफिक सेल. सो तें एक रेजोल्यूशन मूव केलो सगळे ग्रामसभा मेंबर्सान. ते ट्रॅफिक सेला लागून जायते ट्युरिस्टांकूय हॅरसमेंट जातलें. आनी ऑलरेडी असेंब्ली पासून उलयलें तें पॉयंट तो रेज केला, सीएमान तसो एश्युरन्स दिलो. बट तेमी ग्रामसभा मेंबर्सांनी रेजोल्यूशन मूव केलो and they are requesting the CM to look into this matter. Today, for the Gram Sabha on 3rd September, I have put a letter. Now, this letter is regarding 3 points. One is the cleaning, the beach circuit cleaning, which they had stopped. But I appreciate the panchayat that they have started cleaning it back again. But to generate some income, I have suggested to charge the buses which are there, to charge them some nominal fee. The main important issue was the dogs and the cattle that are straying on the beach. See, there are a lot of dogs. There is no control over the population of the dogs. Now I have got a guy who is an animal lover who wants to take care of the dog. My proposal was to just give him a small space where he can put the dogs in a small shelter, sterilize them and take care of them. So last time I had put this letter, nothing happened. The panchayat is saying they don't have space. I told them, there is so much of land available with the tourism department. Take some land from them. राज्यांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. तशेंच सोरो पिवन गाडी चलोवप, टिंटेन गाडयेन गोंया भायर कूड भरप ह्या सारक्या गुन्यांवांनी गोंय सध्या गाजपाक लागला. कायदो आनी सुवेवस्था पेड्ड्यार जाल्ल्यान गोंयांत गुन्यांवांत वाड जाला असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केला. ह्या सगळ्यांचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें लक्ष आसा काय ना, काय परत ब्लेम गेम करून मुख्यमंत्री ह्या गुन्यांवांक चिड्डुपाक सोदता काय असो प्रश्न युरीन केला. गोंयांत क्रायम रेट आनी अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा. देखून वेळच्या वेळार टेनंट व्हेरिफिकेशन पुलिसांनी करपाची गरज आसा. तशेंच गुन्यांवांचेर कशा तरेन आळाबंद हाडटले हाचेर विचार करपाची गरज आसा अशें साळगांवचे आमदार केदार नायक हांणी म्हणलें. क्रायम रेट क्रायम रेट वाडलेली आसा, नो डावट भितर. कंटिन्यू पळयला आसतलें मर्डर केसी, रेप केसी, तशेंच भुरग्याक आंबोली घाटार मारले, ही स्टॅटीक बरी गजाल न्ही. क्रायम रेट वाडला. तशेंच म्हाका दिसता डिटेक्शन जे आसा, क्रायम डिटेक्शन रेट ही सुद्दां बरी आसा. जे क्रायम जाले ते अशेंच मेळनासतना जे कोण केला मेळनासतना ना अशें ना. रोखडेच म्हाका दिसता 48,000 हेजेर कोण तो आसा, कोणें तें केला क्रायम तेका घातला. सो ही एक बरी गजाल. पुलीस बरें काम करता. हेजेर आमकां कोण केले जाल्यार चडशे क्रायम आमी म्हणटा गोंयांत मर्डर केसी आनी आसता, चडशे आउटसायड गोवन आसता पळय ते चड आसता. सो इम्पॉर्टंट व्हेरिफिकेशन, टेनंट व्हेरिफिकेशन हे बीन सामकी गरज आसा करपाची टायम टू टायम. करमय फाटल्याच्यान पयला आसतलो मर्डर जाला तो.
तोय तेंच्यांनी ट्राय केल्ली की तो एक कडेन मारून ताका गाडयेक धरून दुसरे कडेन उडयलो आनी ते गोंयकार न्ही ते भायले. सो गरज आसा सगळ्याचेर एक चॅक दवरपाची आनी पुलीस म्हाका दिसता पुलिसांनी हेजेर एक ट्रॅफिक पुलीस आसा एक्सिडेंटाक लागून जशें हें करता तशेंच म्हाका दिसता पुलिसांनी होम डिपार्टमेंटानूय एक चॅक हेजेर आनी एक इनिशिएटीव घेवन हे कशें बंद जावंक शकता हेजेर काम करपाची गरज सामकी गरज आसा. ते चलनाच्या हितूंतल्यान भायर सरून ट्रॅफीक एक्सिडेंट्स कशे आहा ते अवॉयड करपाक लागून म्हाका दिसता हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून एक हेजेर मिटींग घेवन हेजेर एक सोल्युशन काडपाची गरज आसा. सगळी डिपार्टमेंटां पुलीस डिपार्टमेंट ट्रॅफिक डिपार्टमेंट कलेक्टर एकट्यान हेजेर सोल्युशन काडपाकूच जाय की कित्याक ज्या तरेन म्हाका दिसता एक्सिडेंट वाडत आसा आमच्या गोंयचें नांवूय हितून घाण जावपाची भरपूरशी एक हें आसा. सो इम्पॉर्टंट तेंच्यांनी प्रायोरिटी घेवन हे आतां ते सिजना पयलीं कशें अवॉयड एक्सिडेंट करतले हेजेर प्राधान्य दिवन हेजेर इम्पॉर्टन्स दिवन हेजेर सोल्युशन काडपाची गरज आसा. केरळ संस्कृतीचे दर्शन घडोवपी आणि राजा महाबलीच्या येवकाराचो उत्सव आशिल्लो ओणम दिवचले व्हडा दबाज्यान मनयली. केरळ भावांच्या कल्पका कल्चरल एसोसिएशनान हो उत्सव घडोवन हाडिल्लो. ह्या उत्सवाक मुखेल सोयरे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी आणि प्रेमेंद्र शेट हाजीर आशिल्ले. ओणम निमतान फ्लोरल कार्पेट म्हळ्यार फुलांची रांगोळी सर्त आणि हेर सांस्कृतीक कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. बोड्ड्याच्या श्री महामाय सभाघरांत ओणम मनयली. मानेस्ता सयत वाजयत गाजयत राजा महाबलीचे सभाघरांत आगमन जालें. हे कार्यावळीक वेगवेगळ्या वाठारांतले केरळीयन भाव भयणां सयत हेर धर्मांतले लोक हाजीर आशिल्ले. उक्तावण सुवाळे उपरांत ओणमाचे वैशिष्ट्य आशिल्ल्या जेवणाची कार्यावळ जाली. ह्या वेळार केरळची खाद्य संस्कृतीचे दर्शन जालें. peaceful life in Goa. Why? Because they like Goa. Goa is a peaceful place. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. जिणेत यशस्वी जातले जाल्यार आत्मविश्वास महत्वाचो अशें मत उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी उक्तायलें. दिवचलच्या शिक्षा विजन संस्थे वतीन आयोजीत विद्यार्थी भोवमान सुवाळ्यांत मंत्री शिरोडकार मुखेल सोयरो ह्या नात्यान उलयताले. आयतारा मुळगांवां जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आनी हेर हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार दिवचल मतदारसंघातल्या 10वी, 12वी आनी पदवी परीक्षेत येस जोडिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान जालो. And design as the Goa. Sheikh, please be ready. Rafa Sheikh, please be ready. Is in all of us. Understand for more knowledge. डिसिप्लिन असा म्हणून ते जबाबदार आहे. फक्त ह्याच प्रोग्रामांक न्ही, सरकाराच्या खंयच्याय प्रोग्रामांक येता तेन्ना केन्ना हांव पावना म्हणून हांव दिलगिरी व्यक्त करता. तुज्या तरी कारणां खातीर आसा प्रोग्राम आसता म्हणून दिलगिरी व्यक्त करता.
Sports gives you discipline, gives you leadership qualities. Arts, music, require. आज आमच्या चुडन स्ट्रेस आसा. इतलो स्ट्रेस आसा की ल्हान भुरग्यांक कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हायपरटेन्शन, एमआर हे प्रॉब्लेम जाता. इतले भुरगे स्ट्रेस घेता. आजची 11वी 12वीचे तुमचे भुरग्यांचो जर करिक्युलम आसा तो इतको स्ट्रेसफुल आसता. स्कूल जाली, कॉलेज जाली, मागीर ट्युशन जालें, भुरगो पावता हातान परत तो शिकता. येयल्ल्या आयतारा बोकमाडी एग्जाम्स आसता. दिस इज अ कॉम्पिटिटिव्ह वर्क. यू हॅव टू गो थ्रू इट. And that person then you develop some physical problem. Education लक्षात घ्या. म्हाका जर तुम्ही सांगले तर सुभाष शिरोडकर तूं आयज ह्या लेवलाचेर पावपाक किंवा ही डिपार्टमेंट सगळें हँडल करपाक वॉट इज द मेन रिजन. म्हाजी शिक्षक आसूं एखादी पण फाटल्या 50 वर्सां जे ज्या ठिकाणी हांव भोंवलो जे जे वचून हांवें पळयलें तो एक्सपोजर आसा पयलीं दॅट हॅज टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. हांव म्हणजे वर्गांत शिकलो म्हणजे कॉलेजीत शिकलो जे कितें शिकलो पयलीं दॅट इज ओन्ली 10 to 20%. पण म्हणजे एक्सपोजरान जे म्हाका ज्ञान मेळ्ळें म्हायती मेळ्ळी आनी ते हांवें आत्मसात केली पयलीं आय वूड ऑलवेज कॉन्ट्रिब्यूट टू दॅट. लक्षात घ्या घरा कडेन रावपाचें कमी जात्या तूं पळय देर आर सब्जेक्ट्स लायक मेनी. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळयात आवाज खंयचो हे बुलेटिन खंय नाकात पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुहाना मसाले के एक पैक पर पाइए दूसरा पैक बिल्कुल फ्री. आज ही घर लाइए.